नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। एशिया खंडात इतल्यात व्हड नौदळ आशिल्ले समुद्र किनारपट्टी नगरी कारवारात चॅपेल म्युझियम आसा। हे म्युझियम हजारांची पर्यटकाक आकर्षित करता। आता समुद्र किनाऱ्याचेर आशिल्ल्या वारशिप म्युझियमा लागीत एअरक्राफ्ट म्युझियम करूंक तयारी चल्ला। नौदळाच्यान रिटायर्ड जाल्ले युद्ध विमान टुपेलो 142 कारवारच्या चॅपेल म्युझियमाच्या लागीं दोन थंय युद्ध विमान म्युझियम स्थापन करूंक भारतीय नौदळ आणि उत्तर कन्नड जिल्हा प्रशासन मेळून योजना केलात। आता टुपेलो युद्ध विमान स्थानांतर करूंक टेंडर आपयला। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण जातात युद्ध विमानाचे पार्ट्स सेपरेट करून घेवन कारवारात हाडटले। ह्या कार्याक 4 महिने कालावकाश दिला। Great honor for us that Karwar city is being associated with the Navy more and more. As you are aware, when we made the base here, enough care was taken to look after the local people. You are aware that the Navy or the Ministry of Defence has done all it could, and more than enough compensation was given to the state government. It is now between the state government and the local people as to how the funds are to be disseminated or disbursed. As far as we go, we are looking at more and more employment. हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करने के लिए। ये जो एयरक्राफ्ट है ये इतना बड़ा है कि दुनिया का पूरा चक्कर लगा सकता है बिना रिफ्यूलिंग के, और इस पे इंडियन नेवी करीब 4 करोड़ रुपए खर्च रहा है। इस पर स्टेट गवर्नमेंट जो अपना टूरिज्म डिपार्टमेंट 2 करोड़ रुपए खर्च रहा है, हम लोग 4 करोड़ से ज़्यादा खर्चेंगे। इसका प्रॉब्लम था टेक्निकल इवैल्यूएशन। जो आप जानते हैं गवर्नमेंट प्रोसीजर जो होता है, इसका प्रोसीजर होता है किस तरह कौन किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। 4 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आसान चीज़ नहीं है, और ये इतना बड़ा हवाई जहाज़ है, इसको काट के छोटा छोटा पीस में चेन्नई से उठा के यहाँ तक लाने, रास्ते में हाईवे है, कोई ब्रिज है, ऊपर से कुछ है, वो कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। कारवार में आप देखो ये ब्रिज में टाइम लगा, अभी यहाँ से नीचे तक कैसे आएगा, ये पूरा इवैल्यूएशन चल रहा था। तो अभी मेरे को आपको ये बताने में खुशी होती है कि इसका जो टेक्निकल इवैल्यूएशन है, जब भी हम कोई मोटा प्रोजेक्ट करते हैं इसका 2 पार्ट में होता है। एक है टेक्निकली कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, दूसरा है कमर्शियल जिसमें पैसा डिसाइड होता है। तो इसका जो टेक्निकल इवैल्यूएशन है वो हम लोगों ने खोला था, जो एनवलप में आता है, सील्ड एनवलप में, उसमें 2 फर्म क्वालिफाई कर गए हैं। अभी उसके बाद उसका कमर्शियल हम लोग उनको बोला आप कितना लेंगे ये काम करने के लिए, वो कमर्शियल बिड स्टेट पे है। जैसे ही वो खुलेगा हमको पता चल जाएगा कौन ठीक काम कर सकता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। तो ये काम में हम लोग जो गवर्नमेंट प्रोसीजर के हिसाब से 4 महीने करीब हमको लगता है लगेगा। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टणम हांगा टुपेलो युद्ध विमान म्युझियम स्थापन केला आणि हे म्युझियम पर्यटकाले आकर्षणाचे केंद्र जावन आसा। कारवाराच्या समुद्र किनाऱ्याचेर युद्ध विमान म्युझियम जाल्यार कारवार आणि जास्त आकर्षित जातले। समुद्र किनाऱ्याचेर सुमार 2 करोड रुपये खर्चात युद्ध विमान म्युझियम करूंक सरकार मुखार येयला। बेगीन म्युझियम करतले अशे जिल्हा मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमी सांगतात। ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳು ತಂದಿದ್ದಾರೆ। ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು, ತರಿಸೋದು ಯಾರು, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು, ಇದೆಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ। ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಈ ಕಾರವಾರದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಜನರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇಡಬೇಕಂತ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು, ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು, ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ತೇವೆ। ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೀಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರೆದೊರೆದು ಅದಕ್ಕೇನು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಏನೋ ಸ್ಥಳಕ್ಕೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದೆ, ಅದನ್ನೀಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ। ಬರಲಿ ಬರದೇ ಇರಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಇಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರು ತಡೆಗಳಿರುತ್ತೆ। ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ನಾವು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಡಿಗಲ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು। ಇನ್ನೊಂದು ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹಣಕಾಸುಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಆಗಬೇಕಾ, ಸರ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕಾ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಆಗಬೇಕಾ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾರಿಗೂ ಆತಂಕ ಬೇಡ। पुढच्या दिवसाक समुद्र किनाऱ्याचेर आकर्षित टुपेलो युद्ध विमान म्युझियम जातले आणि कारवारच्या सुंदरतेक आणि एक तुरू मेळटलो। कोडीबाग साईकट्टा क्रॉस लागीं राष्ट्रीय महामार्गाच्या सर्व्हिस रस्त्यार एक कार कंपाऊंड वालाक आदळून पलटी जाली। शनिवार दनपारा 3 सुमार ही घटना घडली, पण नशिबान कार चालक जगलो। कोडीबाग रस्त्यान येताना चालकाले नियंत्रण चुकून कार खासगी कंपाऊंड वालाक आदळली आणि पलटी जाली। हेचे संबंध कारवार ट्राफिक पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दाखल जाला।
ಇದು ಕಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲೋ ಹಾರಿಬಿತ್ತು. ಕಂಪೌಂಡ್ ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ, ಈ ಕಂಪೌಂಡು ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ. अंकोला शहराच्या अंबारकोडला गावात देवाल भारकडचो एक व्यक्तीन आपल्याकडे नेयल्या श्रीमंत कुटुंबाच्या विवाहित महिला भक्ताक कांतारा स्टायलीत उलोवन आपुणूच लग्न जाता म्हण आदेश करचो व्हिडिओ सगळे कडेन व्हायरल जाला. हो व्यक्ती देवाल नांवाचेर नाटक करचे बदल चर्चेक कारण जाला. अंबारकोडला गावात सद्याकच मांड चलतालो. कारवारात आमी दालू मांड म्हणटात, पण ह्या मांडाचेर एक व्यक्तीक मात्र भार येता आणि तो व्यक्ती आपूण देव अशें सांगून सगळ्याली समस्या पयस करचे बदल उलयता. देवभक्ती आशिल्ले आनी असले सगळे विशयात विश्वास करचे लोक हांगा वचून माती तेकतात. अशेंच एक विवाहीत महिला बेळगांवच्यान येयली आनी ही महिला श्रीमंत घराण्याची जावन आसा. घोवा खंयच्यान विच्छेदन जाला. ती आपली संवसारीक समस्या घेवन देवा कडेन भक्तीन येयली, पण ह्या मांडाचेर जाले दुसरेंच. मांडार भार काडच्या व्यक्तीन बी लग्न जावन बायलेक सोडला आनी ह्या महिलाक बी घोव ना आनी भार काडतल्याक बी बायल ना. ह्याच संदर्भाचो फायदो घेवंक नाटक केल्लो भार काडच्या व्यक्तीन भार काडच्या नाटकात ह्या बायलेक कोण ना आशिल्ली, आपूण आसा हो बालक म्हणल्यार हो व्यक्ती स्वताक बालक म्हण घेता. हो बालक ह्या बालिकाक लग्न जाता, तेगेल अर्धांगिनी कन्न घेता. पुढच्या दिवसाक धर्मस्थळ किंवा ईश्वर रूपी देवस्थानात ह्या बालिकाल्या गळ्यात मंगळसूत्र बांधतले आणि हे सगळे सत्य 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 असे कांतारा चित्रपटाच्या स्टायलीत सांगचो व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि हे नाटक करचे बदल चर्चा सुरू झाला. तुमकां कशें दिसता कमेंट करून सांगा. ನನ್ನ ಸ್ಥಳದ ಬಾಲಕರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭದ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಾಲಕರ ಒಂದು ಹಸ್ತ ಅವನ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು 10 ವರ್ಷವಾಯಿತು. ಆದರೂ ಬಾಲಕ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಚಂಡದ ಮಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಹಾಕಾಳಿಯಾಗಿ ದುರ್ಗಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಈ ಬಾಲಕಿ ಈ ಬಾಲಕನ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಧ ನಾರ್ವೇಶ್ವರಾಗಿ ಈ ಬಾಲಕನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಸತ್ಯ, ಇದು ಸತ್ಯ, ಇದು ಸತ್ಯ. ಇದನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾಲಕಿಯೇ ಈ ಬಾಲಕನ ಮುಂದಿನ ಮಡದಿ, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಶೀಲವಂತಳಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನ ಯಾವುದು ಹೀನ ಆಗದಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಬಾಲಕರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಇಂದು ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಇಲ್ಲವೇ ಈ ಸ್ಥಳ 3 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಲಕಿಗೆ ತಾಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಲಕರ ಹಸ್ತದಿಂದ ನಡೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲೂ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಬರದಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದು ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ನಾನಿರುತ್ತಿ, ರೋಮ ರೋಮದ ರಕ್ತ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ನಾನಿರುವೆ. ಈ ಕೆಂಡದ ಮಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮಗ. जिल्हाधिकारील्या कार्यालयाच्या आवारात आज विश्व कॅन्सर दिवस निमित्तान जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागावतीन सायकल जाता कार्यक्रम आयोजित केल्लो. जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवळीकट्टी हेमी ग्रीन सिग्नल दिवन सायकल जाताक सुरवात करून दिले. ह्या संदर्भात जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब इलाख्याचे आरोग्याधिकारी शरद नाईक आणि डॉक्टर अर्चना हेमी उपस्थित आशिल्ले. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात.
87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरशिंव मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरशिंवा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. कर्नाटकाच्या ऐतिहासिक जात्रेत एक जावन आशिल्ले उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या जोयडा उळवी श्री चन्नबसवेश्वर जात्रेक बैलगाडी हाडचे निषेध करून जिल्हा प्रशासनान आदेश केल्यार बी काही राजकारणाल्या पुढाकारात खूब इतले बैलगाडी उळवीत येयलात. तेजेन जनावरांक चामडेक गाठ येवचो रोग जास्ती जावची भंय आसा. जोयडा तालुकाचो श्री क्षेत्र उळवी हांगा ह्या पटी जानेवारी 28 ते फेब्रुवारी 8 तारीख पर्यंत वार्षिक जात्रोत्सव चलत आसा. कल्याण क्रांतीनंतर समाजाक बरी वचन सांगतेत संचार करत चन्नबसवण्णा हेमी ह्या क्षेत्रात निर्विकल्प समाधी घेयले असो इतिहास आसा. दर वर्स जात्रेक उत्तर कर्नाटक भागाचे भक्त लोक बैलगाडयेचेर जात्रेक येवची पद्धत. जात्रा सुरू जावच्या 3 दिसां पयले आपले कुटुंब समेत गांवच्यान संचार सुरू करतात आणि जात्रे दिवस उळवी पावतात. जाल्यार ह्या वर्सा गरवाक रोग येयला. गरवाल चामडे गाठ जावन गोरू मरतात. तशें म्हूण रोग आनी पसरचे बंद करच्या विचारान जिल्हा प्रशासनान उळवी जात्रेक बैलगाडी हाडचे निषेध केल्ले. जाल्यार उत्तर कर्नाटकाचे काही राजकारण लोकांच्या सहकार्यात बैलगाडी निषेध आदेश दुर्लक्ष करा अशें सांगिल्ले बद्दल कळून येयला. तेजेन 100 पेक्षा जास्ती बैलगाडी उळवी पावलात. आयज येतलोच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.